कमिटी एक्झॅक्टली म्हणजे कमिटीचो स्कोप जो कितें आसा ते अजून आमकां कळोवंक ना म्हणजे सरकारान। पूण एक गोष्ट बरी जाल्या की कला राखण मंडळान एक आवाज उठोवपाचो प्रयत्न केलो कला अकादमीन जी कितें पडझड जाल्ली आसा तर त्या विरोधान म्हणजे जी कितें चुकीच्यो गोष्टी जाल्ल्यो आसा त्यो दुरुस्त करपा खातीर आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान तेजी दखल घेवन ही समिती केली आनी समिती करता आसतना कला राखण मंडळाक प्रतिनिधित्व दिलें तेजेर आनी त्याच बरोबर चार्ल्स कोरियाक अजून पर्यंत खंयच कन्सिडरेशनान घेयनासले ही कला अकादमी जेणें घडयल्ली ताका म्हणजे जावं तेज्या फावंडेशनाक तर त्या आज तिनाकूय रिप्रेजेंटेशन मेळ्ळें आसा आनी आमकां एक आस्त आसा की विजय केंकरे दामू केंकरे जेन्ना ही कला अकादमी घडटाली तेन्ना सुरवातीक दामू केंकरे हांगासर सदस्य सचिव म्हूण आसले तेज्या चल्याक ही जबाबदारी दिल्या म्हणजे अध्यक्ष आसतले चेअरमॅन आसतले एक कलाकार चेअरमॅन म्हणून ह्या समितीचेर आसा त्यामुळे सारासार विचार जातलो कला अकादमीन जो कितें खर्च जाला तो खर्चाचोय अभ्यास केलो वयतलो आनी ताका अनुसरून काम जाल्लें आसा काय कितें ज्यो कितें त्रुटी उरल्या आनी कला अकादमी म्हटल्या नंतर फक्त दिनानाथ कला मंदिर अशेंच न्ही म्हणजे एकूच थिएटर न्ही तर ओपन एअर मिनी ओपन एअर हांगासरले कॅन्टीन आसत हो सगळो प्रकार जो कला अकादमीचो आसतलो हो सगळो तितून गृहीत धरले वयतले आनी हेजेर प्रामुख्यान लक्ष दिलें वयतलें कारण हांगासर प्रत्येक कोपरो आसा म्हणजे कला अकादमीचे कार्यालया पासून हांगासर चलतल्यो सगळ्यो क्लासीस आसा ह्या सगळ्या गोष्टींक एक आपलें अनन्यसाधारण महत्व आसा सो त्यामुळे ह्या सगळ्या सारासार गोष्टींचो विचार करतलो आनी सगळ्यो गोष्टी जाग्यार कश्यो पडटल्यो।